नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विरोधकांच्या बोवाळाक लागून लोकसभा आनी राज्यसभेच्या कामकाजांत आडमेळी. लोकसभेचें कामकाज फाल्यां दनपार मेरेन जालें तहकूब. सरकार दरेक मुद्द्याचेर संसदेत चर्चा करपाक आसा तयार. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचें स्पश्टीकरण. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी लेगीत पत्रकार परिशदेंत केलें निवेदन. मुक्त गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बांदोडकर हांची पुण्यतिथी राज्यभरांत भक्तिभावान मनयली. मुखेल कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ओंपली आर्गां. ब्रिक्स कार्यकारी गटाच्या विज्ञान तंत्रज्ञान विशयावेली 8वी बसका गोंयांत 10 देशांचे प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार. वंदे मातरम गिताच्या 150व्या वर्सुकी दिसा निमतान नवी दिल्लीत हर घर तिरंगा फेरीचें आयोजन. उपराष्ट्रपतींच्या हाजेरीत सुरवात. परवरेंत लेगीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी घेतलो फेरयेंत वांटो. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. 2 वरां मेरेन तहकूब केल्लें लोकसभेचें कामकाज 2 सुरू जातकीच विरोधकांच्या बोवाळानूच कांय सरकारी विधेयकां सभाघरांत मांडली. अध्यक्ष जगदंबिका पाल हांणी कामकाजांत आडमेळी हाडपी विरोधकांक बोवाळ न करपाचें आवाहन केलें. मात विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान अध्यक्षांनी 3 वरां मेरेन कामकाज तहकूब केलें. उपरांत परतून 3 वरांचेर सभाघरांतली परिस्थिती तशीच उरिल्ल्या कारणान अध्यक्ष जगदंबिका पाल हांणी लोकसभेचें कामकाज फाल्यां 13 ऑगस्ट दनपारां 11 वरां मेरेन तहकूब केलें. मैं चाहता हूं कि वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और इस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज स्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पर तैयार है, आप माननीय गृह मंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं, तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई। सदन में कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। आपकी मांग थी कि माननीय गृह मंत्री जी इस चर्चा पे जवाब दें। लगातार सदन कई दिन तक आपने बाधित रखा, तो जब लगातार केवल only you were right from 2-3 weeks you were demanding only कि होम मिनिस्टर should reply and he should party। नहीं। अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है तो मैं केसी वेणुगोपाल जी चाहता हूं कि सरकार तैयार है। नहीं, आपकी क्या राय? सरकार तैयार है। अगर चर्चा चाहते तो उनको कहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, सेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तत्काल चर्चा करनी। आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो इससे साफ है कि फिर किस लिए सदन बाधित हो रहा था। नीट पेपर फुटी आंदोलना मजगती आंदोलक विद्यार्थी आड कथीत पुलीस कारवायेचो मुद्दो घेवन विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ केलो. ताका लागून लोकसभा आनी राज्यसभा दोनूय सभाघराचें कामकाज 2 फावटी तहकूब करचें पडलें. लोकसभेचें कामकाज दनपारां 11 वरां मेरेन सुरू जातकीच विरोधकांनी घोशणाबाजी करून कामकाजांत आडखळ हाडपाचो यत्न केलो. ह्या भायर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज सुरळीत चलोवपा खातीर आवाहन केलें. मतभेद आसूंक शकता, धोरणां आनी विचारां मदीं फरक आसूं येता, मात संसदेची प्रतिश्ठा तिगोवन दवरूंक जाय अशें ओम बिर्ला हांणी सांगलें. देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसलिए समय समय मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर
विशेष पहचान बनाई है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। लोकसभेत विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान कारणान दनपरां 3 वरां उपरांत कामकाज परतून सुरू जालें. विरोधकांच्या बोवाळांतूच सभापती ओम बिर्ला हांणी कामकाजाक सुरवात केली. मात विरोधकांचो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान सभाघराचें कामकाज फाल्यां 11 वरां मेरेन सभापती ओम बिर्ला हांणी तहकूब केलें. मजगतीं राज्यसभेत लेगीत सीपीएम खासदार जॉन ब्रिटस हांचे विशीं केल्ल्या कथीत अपमानकारक विधानावेल्यान सभाघरांत बोवाळ जालो. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आक्षेपार विधान आसल्यार सभापतींनी संबंदीत वांगड्यांक आपल्या दालनात आपोवन प्रकरण आयकून घेवचें अशी सुचोवणी केली. मात बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब केलें. सरकार दरेक मुद्द्याचेर संसदेत चर्चा करपाक तयार आसा. लिपोवपा भशेन सरकारा कडेन कांयच ना अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी स्पश्ट केलां. विरोधी वांगड्यांनी चर्चेक तयारी आसत जाल्यार तांणी आयज दनपार मेरेन अध्यक्षा कडेन पत्र दिवचें. ते उपरांत सभाघरांत चर्चा करून फाल्यां दनपारां 3 वरां मेरेन दरेक मुद्द्याचेर जाप दितलो अशें मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. अधिवेशन सुरू जायत सावन आपूण नेमान संसदेत हजर आसा. सभाघरांत विरोधक कामकाज चलोवपाक दिनात अशी टिका तांणी केली. संसदीय कामकाजा खातीर सभाघराचे नेम आसा आनी ताका पाळो दिवप गरजेचें आसा अशें सांगून विरोधी वांगड्याकूच चर्चा नाका असो आरोप मंत्री शाह हांणी केलो. संसदे भायर खबराकारां कडेन ते उलयताले. जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। विरोधकांनी संसदेत उपस्थित केल्ल्या विशयांचेर सरकार चर्चा करपाक तयार आसा, मात विरोधी पक्षाचे वांगडी चर्चेत वांटो घेवपाक तयार नात असो आरोप संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी पत्रकार परिशदेंत केलो. सध्या सुरू आशिल्ल्या संसद अधिवेशनात विरोधी वांगड्यांच्या बोवाळाच्या फाटभुंयेर मंत्री रिजिजू हांणी पत्रकार परिशदेंत सरकाराची भूमिका स्पश्ट केली. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और अपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं। और जब नीट एग्जाम को लेकर के पेपर लीक हुए, छात्रों ने आंदोलन किया, कई गतिविधि हुए हैं, विपक्ष ने मांग किया कि इसका डिस्कशन होना चाहिए, होम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, वो मान नहीं रहा। मजबूरन गृह मंत्री जी फिर एक पत्र लिखना पड़ा। जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूं, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। अपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए। ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जोड़ करके स्पीकर को कह रहे हैं।
आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या ट्रम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लायफ माय स्ट्रगल ह्या आत्मचरित्राचे विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जाले. नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रामनाथ कोविंद हांच्या कार्यकर्तृत्वाची तोखणाय केली. तांचें आत्मचरित्र म्हळ्यार फकत जिविताची काणी न्हय जाल्यार भारतीय लोकशायेच्यो यादी आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी. हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे. इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा. यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा. घेऊया एक लहानसो विसो. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुक्त गोंयचे पयले मुखेलमंत्री गोंयचे भाग्यविधाता सर्गेस्त दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची पुण्यतिथी आयज पुराय गोंयभरात व्हडा श्रद्धेन आनी भक्तिभावान मनयतात. ते निमतान राज्यभरांत वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. मुखेल सरकारी कार्यावळ पोरन्या सचिवालया लागसार आशिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर पुतळ्या लागीं आयोजीत केल्ली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भाऊसाहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याक फुलांचो हार घालून गोंयकारांच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपलीं. उपरांत केल्ल्या संबोधनांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांचें गोंया खातीरचें योगदान मोलादीक आसा अशें सांगलें. मिरामार दर्यादेगेर आशिल्ल्या भाऊसाहेब समाधीचें काम फुडल्या वर्सा पयलीं पुराय करतले अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, मुखेल सचिव डॉ कांदा वेलू आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भाऊसाहेब बांदोडकर गोंयचे पयले मुख्यमंत्री हांची आज पुण्यतिथी, आनी ती पुण्यतिथी मनोवपा खातीर, पुण्यतिथी तांकां आदरांजली दिवपा खातीर तांच्या पूर्णकृती पुतळ्याचेर हांव म्हाज्या सयत एनडीपीचे लिडर आनी आमचे पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर, तांचे घरचे नातू हांगासर आयिल्ले आसात. हांव गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां आदरांजली ओंपता.
आणि सातत्यात दर वर्सा त्यांच्या जयंतीक आणि पुण्यतिथीच्या निमित्तान आम्ही भाऊसाहेबांच्या स्मृतीक याद करता. तांच्यांनी गोंया खातीर केल्लें काम हे सदोदीत आमच्या स्मरणात उरचे. विशेष करून भुरग्यांक मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या समाधी स्थळाचेर पुतळा स्थळाचेर आमी हाडटा इतक्याच खातीर कारण सगळ्या भुरग्यांक भाऊंच्योय स्मृती तांकां सदोदीत याद उरच्यो. याद भावनेंतल्यान आयच्या दिसा परत एकदा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव तांकां आदरांजली दिता आनी तांच्यांनी केल्लें काम हे सदोदीत आमच्या स्मरणांत उरतलें. मुक्त गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान मांद्रेंतल्या भाऊसाहेब बांदोडकर चौकांत कार्यावळ आयोजीत केल्ली. सत्तेश्वर उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी रमाकांत खलप कॉलेज मांद्रे हांच्या जोडपालवान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हजर आशिल्ले. तांणी भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून आर्गां ओंपली. उपरांत तांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें. तर तुमचे आई वडील सांगतील की भाटकरांची होती मालक जमनीचा एक आणि त्यात कसणारा पीक काढणारा दुसरा अशी विसंगती असायची. भाऊने हा विसंगवाद तोडला. कुळ कायद्याची निर्मिती केली. कसेल त्याची जमीन जो घाम घालतो जो कसतो त्याची जमीन असली पाहिजे अशा नियमांचा पाठपुरावा केला आणि आपल्या भागात क्रांती झाली. त्या क्रांतीची फळं आम्हाला असं दिसत आहेत की तुम्ही सगळे मुलं छानपैकी शिक्षण घेता. तुमच्या थोरल्या बंधूंना बहिणींना आई वडिलांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या आणि घरात समृद्धी आली, श्रीमंती आली. या श्रीमंतीचा या समृद्धीचा उपयोग तुम्ही करून घेतला. कोळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी लेगीत सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुण्यतिथी निमतान तांकां आर्गां ओंपल्यात. कोळंगुटेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तांणी भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक पुष्पहार घालून वंदन केलें. ह्या वेळार तांणी आपल्यो भावना उक्तायल्यो. लिगसी फाटल्यान जी तेजी समाधी आहा पणजे ती GSIDCन 15 कोटीचे काम दिवन सुरवात केल्ली आहा. तेजें काम 70% कंप्लीट जाला. 30% ह्या 2-3 म्हयन्यांक सोंपयता आनी इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट जावच्या पयलीं तेजें आमी इनॉग्रेशनूय करता हें हांव सांगूंक सोदता. चॅक द वर्क कंप्लीट जें कितें तेजें काम थिंगासर उरलां कित्याक he is one of the tallest leader, the first chief minister of Goa who laid the foundation of आज जो आमचो म्हणटा प्रायम मिनिस्टर विकसीत भारत जे विकसीत गोवा चे फाउंडेशन तेणे एक टायमार रुजयल्लें म्हणजे किल्लायल्लें म्हणजे लिबरेशन जावन जो तर कोणे विकसीत गोवाचे फाउंडेशन घातलें वायब्रंट गोवा मजबूत गोवा स्ट्रॉंगर गोवा जाल्यार ते भाऊसाहेब बांदोडकर. मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर हांणी लेगीत मांद्रे पंचायत वाठारांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां आर्गां ओंपलीं. ह्या कार्यावळीक सरपंच पंच वांगडी मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आनी थळावे नागरीक हजर आशिल्ले. भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक पुष्पहार अर्पण केल्या उपरांत उलयतना तांणी सर्गेस्त बांदोडकर हांणी भोवजन समाजाक मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर व्हड योगदान दिल्ल्याचें तांणी सांगलें. शेती, शिक्षण, मुळाव्यो शाळा तशेंच कुळमुणकारांचे हक्क हाचे खातीर भाऊसाहेबांनी घेतिल्ले निर्णय आयज लेगीत मार्गदर्शक आसात अशें आरोलकर हांणी सांगलें. आयज 4.5 वर्सां जालीं आमदार म्हणून मोगो पक्षाचो आमदार म्हणून आनी सरकारान आसल्या कारणान हांगासर जे डेव्हलपमेंट जे कार्य चालू आहा ते फक्त आदर्श आमी धरतात ते भाऊसाहेब बांदोडकराक आनी तेंचे आदर्श घेवन आमी फुडें सरतात. आनी प्रत्येक टायमार हांवें म्हटलें सदांच म्हणटा की तेंचे जे विचार आहात ते फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी ते विचार व्हरता आसतना आमी प्रत्येक गोष्ट तेंच्यांनी गोंया खातीर चिंतलेली ती आमी फुडें व्हरतात. म्हणजे ती मागीर शेती आसूं, शाळा आसूं, म्हणजे प्रायमरी गव्हर्मेंट स्कुल्स, परत तशेंच महिलां खातीर कुळमुणकार आसूं. हेका लागून प्रत्येक टायमाचेर सरकारान आसून सुद्दां आमी एसेंब्लीन कांय कितलेशेच विशय हे मांडलेले आसात
आणि ते मांडता असताना आम्ही काळजी घेतात की हे जे विषय असतात ते खंय तरी वाटचालीक लागचे आणि आमच्या सामान्य बहुजन समाजाक न्याय मेळचो. आयज आमी बहुजन समाज म्हणटा आसतना आमी विचार करपाक जाय की आयज प्रत्येक जण जे गोंय राज्यात जे सरकाराचे स्किमी घेतात हे विचार करपाक जाय की आयज ह्याच सरकारा खातीर युतीच्या सरकार भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो पक्ष हे युतीच्या सरकारा खातीर हे सगळे स्किमीचे म्हणजे बेनिफिट्स आहात ते आमच्या स्थानिकांक मेळटात. आंतरराष्ट्रीय युवा दिसा निमतान राज्य पावण्यावेल्या कार्यावळीत गोवा राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेन उसगावात खासा कार्यावळीचे आयोजन केले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या कार्यावळीत आयसी मोहिमेचे उक्तावण केले. ह्या कार्यावळीत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी HIV एड्स जागृताय वाहनाचे लोकार्पण केले. समाजा मदीं एड्स दुयेसा विशीं जागृताय जावप, प्रतिबंधात्मक उपाय घेवप आनी तरणाट्यांचे सबलीकरण हे विशीं जागृताय करपाची ही मोहीम चालीक लायल्या. ह्या कार्यावळीक भलायकी सचिव यतींद्र मरळकर, प्रकल्प संचालक जॉर्ज JB पिंटो आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. ब्रिक्स कार्यकारी गटाच्या विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नवो उपक्रम विशयावेली 8वी बसका गोंयांत वारकांत आयोजीत केली. भारताकडेन आशिल्ल्या ब्रिक्स यजमानपदाच्या काळात केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अंतर्गत ही बसका आयोजित केल्या. हे बसकेंत सेंटर फॉर मरीन लिव्हिंग डॉ. RS महेश कुमार, एट्रिया विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माधवन नायर, NCPCORचे संचालक डॉ. थंबन मेलोत आणि राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. RS कंकरा हे लेगीत हजर आशिल्ले. आपल्या येवकाराच्या उलोवपांत डॉ. थंबन मेलोत हांणी ह्या बसकेचे महत्व स्पश्ट केले. 10 देशांचे प्रतिनिधी ह्या बसकेंत वांटेकार जाल्यात. The working group on ocean and polar science and technology is essentially to bring these countries together to collaborate. Some of these countries already have an existing collaborations in this particular field, especially with Russia, China, and UAE. We already have an existing collaborations. So this particular workshop will discuss more areas where we could find common platforms. And most importantly, the areas where we can do something in an integrated way, especially in the oceans and the Antarctic and Arctic region. This is something which we will be discussing. We hope to come up with kind of a solution which where sometimes it could be all countries of the BRICS. Now as the BRICS has expanded to several countries, it may not be possible everyone have expertise in every areas. So there could be also some bilateral collaborations happening in the sidelines of this, as well as some of the multilateral collaborations. That's the main aim. इको क्लब एन्व्हायरमेंटल सोसायटी आणि लोकभवन दोनापावला हांच्या जोडपालवान प्लास्टीक फ्री भारत ही कार्यावळ चालीक लावपा खातीर सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. कांदावेंदी वेणुगोपाल आणि गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची भेट घेवन चर्चा केली. ह्या वेळार करुणा कांदावेंदी हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळी विशीं डॉ. वेणुगोपाल हांणी अदीक म्हायती दिली. प्लास्टीक फ्री भारत ही मोहीम चालीक लावपा खातीर इको क्लब सोसायटी वावुरतली अशें ह्या वेळार डॉ. कांदावेंदी वेणुगोपाल हांणी सांगलें. फ्यूचर जनरेशन अच्छा होने को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एवरीवन कैन इम्प्लीमेंटेशन करना है, दिल से इम्प्लीमेंटेशन करना है. और घर को जाने को बाद एक बैग लेके जाना और खाने को प्लेट में खाना, चाय भी और भी ग्लास में ले सकते हैं. सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, हेल्थ भी डैमेज होता है, पर्यावरण भी डैमेज होता है. इसीलिए हम 15 साल से काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से काम कर रहे हैं. वो सीड बॉल्स डाल रहे और प्लांटेशन कर रहे, वो जूट बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, वो करपत्र दे रहे, वो रैली कर रहे, स्कूल में अवेयरनेस कर रहे. हमारे ये कि कितना करता हूँ, सब लोगों को ये अवेयरनेस करें तो अच्छा होता है एनवायरनमेंट.
वंदे मातरम गीताच्या 150व्या वर्सुकी वर्सा निमतान नवी दिल्लीत सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वतीन हर घर तिरंगा मोटरसायकल फेरीचें आयोजन केल्लें. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी 5वो बावटो दाखोवन हे फेरयेक सुरवात केली. वंदे मातरमच्या भावनेन भारताच्या स्वतंत्र झुजांत प्रेरणा दिल्ली. अजूनय ती प्रेरणा तिगोवन आसा अशें उपराष्ट्रपतींनी ह्या वेळार सांगलें. लोकांनी हर घर तिरंगा अभियानात सक्रीय वांटो घेवचो आनी ताचो प्रसार करचो अशें आवाहन तांणी केलें. मजगतीं केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी मेजर ध्यानचंद स्टेडियमावेल्यान सुरू जाल्ल्या माय भारत स्वयंसेवक यात्रेंत वांटो घेतिल्लो. विकसीत राष्ट्राच्या निर्मिती खातीर नागरिकांचें आरोग्य निरोगी आनी सुदृढ आसप गरजेचें अशें मंत्री मांडवीय हांणी उलयतना सांगलें. विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है. साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है. साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है. साइकिलिंग ट्रैफिक का समाधान भी है. साइकिलिंग तेल की बचत भी करता है, उड़ियामन भी बचाता है. इसलिए चलो हम सब लोग साइकिलिंग करके हमारी त्रिरंगा की आन बान और शान के लिए देश के युवा सशक्त रहे, देश के युवा सक्षम रहे, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए रेगुलर साइकिलिंग करते रहे. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी परवरे राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रेत वांटो घेतलो. ह्या वेळार पंचायत वांगडी युवक नागरीक पक्ष कार्यकर्ते आनी हितचिंतकां वांगडा व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. हर घर तिरंगा मोहिमेच्या फाटभुंयेर परवरेंत सायकल यात्रा आयोजीत केल्ली. हातूंत व्हडा संख्येन तरणाट्यांनी वांटो घेतिल्लो. मंत्री रोहन खंवटे हांणी हे विशीं आपल्यो भावना उक्तायल्यो. आज आम्ही हर घर तिरंगा ही रॅली परवरच्या भागात आम्ही बऱ्या तरेन उत्साहान सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावन काढली. हर घर तिरंगा ही मोहीम 9 तारीख ते 17 तारीख जी ऑगस्टाची आसा तातूंत एक म्हणल्यार सदांच आमचे विचार आमच्या नॅशनल फ्लॅगा प्रती व्हेरी इन्स्टिट्युशनल नाल्यार व्हेरी फॉर्मल आशिल्ले. नरेंद्र मोदीजीच्या विचारान आमी आज 2047 100 वर्सां इंडिपेंडन्सा जशें कंप्लीट करता 75 वर्सां कंप्लीट करून 25 वर्साच्या अमृत कालान जे आमी आसा ते अमृत कालान त्याच टायमार 150 वर्सां वंदे मातरम हाजे कंप्लिशन जाता आनी त्या महोत्सव कंप्लीट करता आसतना इन कॉमेमोरेशन आज हे सेलिब्रेशन आमी करतात. One is towards our patriotism. One is all youth coming together and giving a very strong message in Porvoरी about nation building. ज्या तातूंतल्यान विकसीत भारत घडयतले, विकसीत गोंय घडयतले आनी विकसीत पर्वरी घडयतले जाल्यार आमचे जे फ्युचर यंग जनरेशन आसा तांच्या सहकार्यान सगळ्यांनी आज मोठ्या उत्साहान हो जो रॅली काडल्या त्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान एक व्हेरी स्ट्रॉंग आमी एक मेसेज दिवंक सोदता की हर घर तिरंगा हे मोहीम जी आमी आज गोंयभर रचयता, देशभर रचयता तातूंत आमी आपलो घराच्या भायर एक आपल्या देशाचे प्रतिम आपले फ्लॅग ते भायर लावचो. तातूंतल्यान अ सेन्स ऑफ पेट्रियोटिझम, अ सेन्स ऑफ नॅशनलिझम इज शोकेस. मुंबईत कुर्ला पश्चिम वाठारांतल्या चिराग नगर भागात फांतोड्यार पावणे 4 वरांच्या सुमाराक पालसणां कोसळून जाल्ल्या दुर्घटणेत 6 ते 8 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. हे सगळे ढिगाऱ्या पोंदा आडकिल्ल्यान तांची सुटका करप शक्य जालें ना. घडणुकेची म्हायती कळटकच बचाव आनी मजत पंगडांनी घडणूक थळाचेर भेट दिवन झुजां पावण्याचेर बचाव कार्य सुरू केलां. महापौर रितू तावडे हांणी घडणूक थळाचेर भेट दिवन परिस्थितीची पळोवणी केली. दोंगराच्या कुशीक आशिल्ल्या कांय घरांचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान ही घडणूक जाली. दुर्घटणेत मरण आयिल्ल्या दरेक व्यक्तीच्या वारसाक 4 लाख रुपया जाल्यार जखमीच्या वैजकी उपचारा खातीर 50,000 रुपयाची मजत महापौर तावडे हांणी जाहीर केल्या. आतां नदर मारूया आयच्या हवामानाचेर. फाटले 2 दीस राज्यांत पावसाचें प्रमाण उणें जालां. कांय जाग्यार शिपडून पावस पडटा. पुराय 30 वताचें प्रमाण अदीक आसता. आतां मेरेन 1069 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. विरोधकांच्या बोवाळाक लागून लोकसभा आनी राज्यसभेच्या कामकाजांत आडमेळी. लोकसभेचें कामकाज फाल्यां दनपार मेरेन जालें तहकूब. सरकार दरेक मुद्द्याचेर संसदेत चर्चा करपाक आसा तयार. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचें स्पश्टीकरण. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी लेगीत पत्रकार परिशदेंत केलें निवेदन.
मुक्त गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बांदोडकर हांची पुण्यतीथ राज्यभरात भक्तिभावान मनयली. मुखेल कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ओपली आर्गां. ब्रिक्स कार्यकारी गटाच्या विज्ञान तंत्रज्ञान विशयावेली 8वी बसका गोंयांत 10 देशांचे प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार. आणि वंदे भारत गीताच्या 150व्या वर्सुकी दिसा निमतान नवी दिल्लीत हर घर तिरंगा फेरीचे आयोजन. उपराष्ट्रपतींच्या हाजेरीत सुरवात. परवरेंत लेगीत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी घेतलो फेरयेंत वांटो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.